येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आमी वेंचणुकीचे पुराय तयारेक. रिझर्वेशनाचो प्रश्न जाग्यार घालपाक मागतले वेळ. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे स्पश्टीकरण. मडकयकारांच्या वाट्याक भरिल्ली गटारां आनी चिखलान भरिल्ले रस्ते. केन्ना भायर काडटले समस्यांच्या हुंवारांतल्यान? थळावे विचारतात प्रश्न. फुडले सप्तकभर गोंयांत पावस काडटलो जोडून. हवामान खात्याचो अदमास. सादूरताय बाळगुपाची शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. ओबीसी आनी हेर लोकांचेर अन्याय जावचो न्हय हे खातीर यत्न केला. राखीवताय मेळची होय आमचो हेत आसलो. पूण ही प्रक्रिया पुराय करपाक कळाव जालो. म्हूण आमकां वेंचणुको उसरा जाय आशिल्ल्यो. सावंत सरकारान रजाव दिला. पंचायत वेंचणुकेचे आमी पुराय तयारेत आसात अशेंय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हळां. पंचायत वेंचणुकेचे तारखेवयल्यान भाजपा सरकार बॅकफूट गेला. तांकां अजून वेळ जाय आसलो. पूण कोर्टान 45 दिसां भितर त्यो घेवपाचो आदेश दिलो. मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्ष स्पश्टीकरणा खातीर फुडें आयल्यात. भाजपा पंचायत वेंचणुकेक भिवन वेंचणूक फुडें धुकलता ही वावडी आशिल्ल्याचे ते सांगतात. पंचायत वेंचणूक फाल्यां घेतली जाल्यारय आमी तयार आसात. आयकात. पंचायत इलेक्शनाचेर अजून हांव उलोवंक नाशिल्लो. पंचायत इलेक्शन डिक्लेअर करता आसतना एक्चुअली कोर्टानूच खरें म्हटल्यार आमकां रिजर्वेशन्स करपाचे आशिल्ली म्हणून आमी कोर्टा कडेन थोडोसो टायम मागलेलो. कारण सुप्रीम कोर्टान जेन्ना ट्रिपल टेस्ट घेवन आमकां इलेक्शन्स घेया म्हटली तेन्ना ट्रिपल टेस्ट घेवपा खातीर इट इज नॉट ओन्ली द डायरेक्टर ऑफ पंचायत is an eligible only director of panchayat triple test घेवंक शकना. जाल्यार ट्रिपल टेस्ट जे ओबीसी कमिशना सारकिल्ल्या ऑर्गनायझेशन्स म्हणजे जे कमिशन्स आसा ओबीसी कमिशन हे करपाक शकता. आनी ताका थोडोसो टायम जाय आशिल्लो म्हणजे समाजांतल्या मागासलेल्या घटकाचेर खंयसरूच अन्याय जावचो न्ही. ओबीसी करता आसतना ज्या ओबीसी समाजात जे पोट जाती आसात तांकांय रिप्रेझेंटेशन पंचायतींनी मेळपाक जाय. म्हणजे ताजो हेतू क्लियर आसा. एखाद्या वेळी खालवी समाज आसतलो किंवा दुसरो समाज आसतलो जो ओबीसीच आसा तांकांय रिप्रेझेंटेशन मेळचें म्हणून ते रिजर्वेशन्स आशिल्ले. म्हणजे तितून 19 आनी ज्यो पडजाती आसा. कोर्टान पंचायत वेंचणुकेक घेवन सरकाराचे कान पिळे. मिडियान सत्य सांगले पूण भाजपा प्रदेशाध्यक्षाक ते अळसूत गेले. तो पत्रकाराचेरय लवाणलो. आयकात सदानंद शेट तानावडेक. हायकोर्टाचे डिसिजन येतकच वेगवेगळे प्रतिक्रिया आमी आयकतात. आमी वेगवेगळ्या प्रसार माध्यमांचेरूय आमी पळयल्यात. कांय तर लोकांनी लेख छापून हाडिल्ले आसा की भारतीय जनता पार्टी निवडणुकीक भिल्या आनी ताका लागून निवडणूक फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केला पण कोर्टान तांकां फुडें व्हरपाक दिवना अशा तरेची वेगवेगळी प्रतिक्रिया आमी पळयतात समाज वेगवेगळ्या प्रेसा भितर. पण वस्तुस्थिती जी आसा भारतीय जनता पार्टी खंयच्याच निवडणुकीक भिना. प्रत्येक निवडणूक आमी फेस करतात आनी लोक आमकां समर्थन दितात. पार्टीचे कार्यकर्ते काम करतात आणि म्हणून तर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक निवडणुकीक यश मिळत गेल्लें आसा. मागीर ती लोकसभेची आमची विधानसभेची निवडणूक आसूनी म्युनिसिपालिटीची निवडणूक आसूनी किंवा जिल्हा पंचायतीची निवडणूक आसूनी. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सन रोजारियो. महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत फक्त 24 वरां भितर एकनाथ शिंदेच्या फुडारपणा खाला सरकारान आरे हांगा प्रस्तावित केल्ली मेट्रो कार शेड परतून हाडपाची तयारी केल्या. गोयच्या एका हॉटेलांत आमदारांक मेळून आयज मुंबय वचपाक भायर सरतलो अशेंय शिंदेन सांगलें. आयकयात. Hours after he was sworn in, Shinde directed the Advocate General that the metro car shed be built in Mumbai's Ari colony itself, a key decision that was held back by ex-Chief Minister Uddhav Thackeray. Environmentalists in Maharashtra are now once again resisting the new move after having protested to save the forest several years ago. Shinde, who came to Goa soon after being sworn in, left for Mumbai today evening, citing that several important issues back home have to be resolved, such as farmers' issues, disaster relief, as red alerts at several places across the state have been issued, and other key meetings. Listen. मोठ्या प्रमाणावर पाऊस आहे. तिथे डिझास्टर मॅनेजमेंटची जी काय बैठक आहे त्या ठिकाणी मी बैठकीला जातोय. कारण शेवटी मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये अतिवृष्टीमुळे लोकांचं नागरिकांचं नुकसान होऊ नये यासाठी मी स्वतः ती बैठक घेतोय जाऊन. त्याचबरोबर परवाच्या दिवशी अधिवेशन 3 आणि 4ला अधिवेशन कॉल केलेलं आहे गव्हर्नर साहेबांनी. त्यामध्ये आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे पुढची जी काय कारवाई आहे ती त्या दोन्ही दिवसामध्ये होणार आहे.
त्याचबरोबर आज स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांची जयंती आहे. तो कृषी दिन म्हणून आपण साजरा करतो आणि त्यासाठी देखील या राज्यातला बळीराजा जो आहे, शेतकरी आहे, तो कुठल्याही परिस्थितीमध्ये संकटात येऊ नये म्हणून आम्ही मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्यासाठी चांगले निर्णय देखील घेतोय. शेतकऱ्यांची आत्महत्या होऊ नये त्यासाठी देखील आपण मार्ग काढतोय. शेतीला हमीभाव मिळाला पाहिजे, चांगला भाव मिळाला पाहिजे, यासाठी देखील सरकार कटिबद्ध आहे. Sham Chari and Amar Chawaria for Goa 365 from Panjim. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत कोळसो नाका आनी डबल ट्रॅकिंगूय नाका अशें म्हणत कार्यकर्त्यांनी लोकांची स्टॉप वर्क ऑर्डराची प्रत मडगांवच्या सरवेवस्थापक रेल विकास निगम लिमिटेडाक दिल्या. 12 दिसां पयलीं काम बंद करतलो अशें उतर दिवनय मुख्यमंत्र्यान ते कडेन आडनदर केल्या असो आरोप तांणी केला. पळयात. राज्यातल्या डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाक गोंयकारांचो खर विरोध जावपाक लागला. अभिजीत प्रभुदेसाय सांगता, आपूण 12 दिसां पयलीं मुख्यमंत्र्याक मेळिल्लो, राज्यपाल आनी 36 आमदारांकय मेळिल्लो. सगळ्यांनीच डबल ट्रॅकिंगाचें काम बंद करपाचें उतर दिल्लें, पण मुख्यमंत्र्यान अजून स्टॉप वर्क ऑर्डर काडूंक नाशिल्ल्यान काम चालूच आसा. ह्या विशयाचेर परतून मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतले. ताणें सांगलें, आयकात. फाटले आयतारा म्हळ्यार 12 दीस फाटीं आमी चीफ मिनिस्टरा मेळ्ळे. ताजे पयलीं गव्हर्नर 36 MLA सगळ्यांक मेळ्ळे आनी सगळ्यांनी आश्वासन दिलें की डबल ट्रॅकिंगा काम बंद करतले. जेन्ना आमी CMाक मेळ्ळे आयतारा 12 दीस फाटीं, CMान क्लियरली सांगलें की आपूण ऑर्डर काडटा आनी तुमचें काम करता, काम बंद करता. आतां इतले दीस जाले CMान ऑर्डर काडूंक ना. काम जोरान चालू आसा दाबोली त्या सायडी आनी काले कुळे त्या सायडी आनी CM कॉन्टॅक्टानू जायना. आमी ताका कितले ट्राय केले, फोन लागना, कांय लागना. अशें दिसता की आमचो गोंयचो सरकार आयज हे कोल कंपनीजान किडनॅप करून व्हेला. आमचो सरकार आतां अस्तित्वान ना. गोंयचो सरकार मिसींग आसा. अशे परिस्थितीन सेंट्रल गव्हर्नमेंटचोय मिनिस्टर येवन सांगता की आमकां कोल जाय, आमकां डबल ट्रॅकिंग जाय म्हणून लोकांनी सपोर्ट करचें. म्हणल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक की ह्या कोल कंपनीजान किडनॅप केल्लो आसा. ह्या परिस्थितीन सगळो गोंयचो लोक मुखार सरला. कित्याक आमचे हे गव्हर्नन्स हे कांयच उरलें ना. म्हणटकीर आतां लोक स्वता जावन आमचे कॉन्स्टिट्युशनल सॉवरेंटी, लोकांची जी स्वराज आसा तो आमी लोक सगळे मेळून आयज एक्झिक्यूट करतात. आमी आयज रेल्वे RVNLाक आनी साऊथ वेस्टर्न रेल्वेजाक आमी रेजिस्टर्ड पोस्टान धाडटले. आमी स्टॉप वर्क ऑर्डर काडल्या. ही स्टॉप वर्क ऑर्डर लोकांनी आपले हातीन गव्हर्नन्स घेवन कायद्या प्रमाणे कशी स्टॉप वर्क ऑर्डर काडूंक जाय आसली ती आमी काडल्या आनी आयज RVNLाक हांगा इन्वर्ट केला आनी SWRाक आमी धाडटले. हे प्रमाणे तांणी कुळे टू वास्को सगळे काम बंद दवरूंक जाय आनी स्टॉप वर्क ऑर्डरीन आमी सगळीं कारणां कायदेशीर मांडल्यात. आनी आमकां अपेक्षा आसा की आयज हे रेल्वेचे ऑथॉरिटी आपल्याले जे ब्रिटीश कोलोनियल जे हिस्ट्री आसा तें विसरून भारतीय डेमोक्रेसीक रिस्पेक्ट करून ही स्टॉप वर्क ऑर्डर इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करतले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. भाजप सरकाराचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक आपल्या अधिकाऱ्यां परस पोर्तुगेजांचेर चड विश्वास आसा काय कितें? TMCक प्रश्न पडला. गोंयच्या पोरण्या सचिवालयांतली कागदपत्रां शेणल्या अशें सांगून गरज जाल्यार अधिकाऱ्यांक पोर्तुगालाक धाडून हाडून घेतले अशें विधान प्रमोद सावंतान केल्लें. पणजेच्या आदिलशाह पॅलेसींतल्यान परवरीच्या नव्या सचिवालयांत व्हरतना म्हत्वाची कागदपत्रां त्या वेळार मांडवीत भिरकाटायलीं अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हणिल्लें. ताचेर खवदळ जालो. उपरांत ही कागदपत्रां सेफ आशिल्ल्याचें सचिव आनी सभापतीन सांगलें. तशें जाल्यार आदी मुख्यमंत्र्यान बेजबाबदारपणान विधान केलेंच कशें? TMCचो म्हणयारो ट्रॉजन डिमेलो विचारता. लेजिस्लेटिव्हाचे सगळे डॉक्युमेंट्स, स्पीचेस, everything, the records while shifting from Adil Shah to Porvorim has been destroyed or lost.
Now, this is a very, very, very serious statement made by a most responsible head of the state in a most irresponsible manner. First of all, the Secretary of the Legislature, Ms. Namrata Ulma, has come on record to say all records are intact. Today, I have read somewhere the present speaker has also made the same statement that all this are intact. And CM is remained silent. Why? Question is, moreover, this CM was the ex-speaker before he could take over the chief minister's post. What were you doing there? Why at that time did you not make this disclosure? What are your dubious intentions? Are you trying to create and test waters to destroy everything? Until today you don't make any statement. And if you have been wrongly informed, the officer action घे मरे. Suspend करून उडायचं का to give such a blatant wrong information to the Chief Minister of Goa? Or he has got ulterior motives. आणि वयल्यान तो तेजी धाडस आसा सांगपाक की आमी ऑफिसरांक पुर्तुगालाक धाडटले टू गेट 400 years old डॉक्युमेंट्स टू नो द स्टेट ऑफ गोवा. 50-60 वर्साचे डॉक्युमेंट तुजे कडेन खबर ना आनी तुका अभिमान दिसता पुर्तुगाल वाल्याचे की तेंचे कडेन डॉक्युमेंट आसतले म्हणून. नॅशनल गेमींचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आयोजनाक आयिल्ल्या अपेसाक घेऊनय TMCन भाजपा सरकाराचो फोग काडलो. नॅशनल गेमींच्या नांवान 400 कोटी परस चड दुडू खर्च जाला. ताचें कमिशन कोणाच्या बॉल्सांत पावलां तें सरकारान सांगचें, तृणमूल काँग्रेसीन मागलां. आयकात तृणमूल काँग्रेसीची कोर कमिटीची वांगडी अविता बांदोडकाराक. इतले वर्साची जी पोस्टपोन करीत आशिल्ली ही नॅशनल गेम्स गोंयान जावची ना हें चड दुख्ख जालें. 2008 जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट सरकार आशिल्लें गोंयान तेन्ना हे प्रपोज जाल्ले नॅशनल गेम्स गोंया खातीर. आणि 2011 वर्स नॅशनल गेम्साचे ऑर्गनायझेशनाचें आशिल्लें. 2008 उपरांत लँड एक्विजिशन जालें, जमीन एक्वायर केली, जवळ जवळ 9 लाखाच्या वयर स्क्वेअर मिटर जमीन एक्वायर जाली धारगळ हांगा स्पोर्ट्स सिटी करपा खातीर. जी जागा आमी नॅशनल गेम्साचे स्पोर्ट्स सिटी बांदपा खातीर घेतल्ली, एक्वायर केल्ली जागा, ती जागा आज आयुषाचें मेडिकल कॉलेज, क्रिकेटाचें स्टेडियम, रवींद्र भवन, वॉटर सप्लाय, फायर स्टेशन आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची बिल्डींग थंय येता. आतां म्हजो प्रश्न BJP सरकाराक की ह्यो जागो जो स्पोर्ट्स सिटीचो आसा तो जागो दुसरे कामा खातीर कित्याक वापरलो गेलो हेजेर तेणी रिप्लाय करपाची गरज आसा. म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे जवळ जवळ 400च्या वयर कोटी फंड सँक्शन जालो नॅशनल गेम्साच्या नांवा सकयल. आतां हो फंड एक्चुअली कितलो युटिलायज जालो आनी कितली पर्संटेज कोणाच्या बॉल्सान गेली हे सोदून काडपाचें काम आसा आनी हें गरजेचें काम आसा. जे ऑफिसर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन आशिल्ले थंय रिटायर जाले तेणी ही जबाबदारी कित्याक आपल्या शोल्डराचेर घेवन ती काम पुराय केलें ना हें सोदून काडपाची गरज आसा. आनी हांव मागता आज 25 वर्सांचो मनीस गुरुदत्त भक्ता जो सांगतालो आपूण नॅशनल गेम गोंयान हाडल्या, आपूण नॅशनल गेम गोंयान करून दाखयतलो, तेणें रेजिग्नेशन दिवपा जाय. लज केली तेणें आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक, जे गोंयचे स्पोर्ट्समॅन आसा तांकां सगळ्यांक लज आयच्या वेळार. गुरुदत्त भक्तान अक्षरशः आपलें रेजिग्नेशन आज दिवपा जाय कारण तो फेल जालो एक नॅशनल गेम्स गोंयान. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स. हेर गोंय आत्मनिर्भर जाला आसूं पूण मडकय मालवाड्या वयलो मार्ग हांगा उदरगतींचो मार्ग पळोवंक ना हें दाखोवन दिता. पावसान सरकाराची घाळपणां एक्सपोज केल्यात, रस्ते उदकान भरल्यात, गटारां नितळ करूंक नात. हाचोच अर्थ पावसा आदली कामां हांगा जावंक ना. कोणाक जबाबदार धरप? मडकय मतदारसंघात पावसात गटारात तुबून उरिल्ल्यान रस्त्यार धोपरभर उदक जाता. अर्थातच लोकां बरोबर थळाव्यांकय ताचो त्रास सोंसचो पडटा. मडकय मतदारसंघात उदरगतीचे धोल वाजतात, विकास पावला म्हण सांगतात, पूण फाटलीं 6 वर्सां जालीं हो विकास रस्त्यार केन्नाच दिश्टी पडलो ना. लोक थळाव्या आमदाराक जाप विचारचे ना जाल्यार कोणाक विचारतले? आमचे आता मडकीचे भाव मडगांव फोंड्या कामां वयतात, तशेंच फोंडेच्यान मडगांवच्यान खंयच्या तरी कामां मडके फॅक्टरीन येतात. आनी हे रस्त्यार पळयल्यार
सगळी घाण जाल्ली आसा सध्या. उदक इतलें दिप्रमाण आतां तरी कमी आसा हें उदक. गेल्ल्या वर्सा ते वलतात दिप्रमाण दांगड भर उदक आलें आनी गाडयांच्यो लायनी लागलेल्यो आनी आमच्या घरा कडेन पावलेल्यो. तेन्ना हांव येवन तो आडो मोडलो आनी तेन्नाच उदक मातशें म्हळ्यार रावाक अर्द वर सगळें उदक म्हळ्यार रोखडें खाली घातलें दांगड भर. आनी आमचो आमदार स्थानीक आनी मंत्री आशिल्लो PWD उदरगत जाली म्हणटा जाल्यार हें कितें? हे पळय उदक जालां हें कितें कोण हें? ते लोक घाण घाता तूम आसा पूण तूम लोकांनी आडोवन दवरले आसा. आं आमी कसली उदरगत जाता तेका तर कोण ते कार्यकर्ते सांगता अशी मडकय सगळी उदरगत जाली म्हणून. कसली उदरगत जाली ती मंत्र्याक सांगचे आनी आतां मंत्री आहा वीज मंत्री सांगचे ताणें आपले मतदारसंघ कितलो सुदारलो तो. एक गाडी वयत जाल्यार एक मडकय जात्रा जाता म्हळ्यार गाडयो लायनी लागतात. लोक हांगा मडकय जात्रे लागून हितूनच्यान वयता वेलंगीच्यान वयता गाडयो सगळ्यो. आमचो तर इगर्जे कडेन तो रस्तो तो जाय जाल्यार कितलेशे लोकांक फायदो जाता. पेट्रोल जाता पेट्रोल खंय पावला आनी तो रोड जाय म्हणजे अर्द किलोमिटर आसता म्हाका तो सगळो. तो तितलोच उरला तो रस्तो जाय सगळे लोकांक हे फेस जातले आनी लोक बरें हें करतले. पूण ते आमदारा कडेन जायना आमच्या. तसो पणजे मडगांव आमचो मडकय फेरीबोट पावनवल लागता. आतां पावसा दिसान वाऱ्याचें कितें जाता म्हणून नेम लागना. पूल जाल्लो पूण तो पुलाचे पयशे खंय पावले ते आमकां जनते मडकयचे खबर ना खंय पावले ते आमदारान म्हणजे आमचें सांगचें खंय पावले ते. जाल्यार फाटलीं 6 वर्सां जालीं पावसांत गटरात तुडूंब भरतात. पंचायतीची दारां लेगीत झरयली तरी हो प्रस्न जाग्यार पडना. खांब्याच्यो लायटी लेगीत पेटना. खांबे आडवे जाल्यात. केन्नाय घो जावपाक शकता. जाता तितले बेगीन हो प्रस्न तडीक लायात थळाव्यांनी मागला. वाड्याचें नांव मालवाडा वाडा मडकयचो आनी हे वाड्याचेर परिस्थिती पळयली जाल्यार तुमकां खबर आसा. वाड्याचेर रस्त्याची परिस्थिती पळया. हो आतां आमचो मडकयचो मेन रस्तो आनी हे मेन रस्त्याचे वयल्यान ये जा करपाची सगळी ल्हान शाळेची भुरगीं धरून ते जाणटे हे सगळे वचपाचे आसात. आनी ही परिस्थिती तर अशी आमच्या लोकांक जर सफर करची पडली जाल्यार खंय आमच्या गोंयकारांनी खंय वयचे हे विचार करचो. कारण हेच रस्त्याचे जावं हेच गटाराचे टेंडर्स जाले म्हणटा पूण टेंडर्स जाले जाल्यार गटर सगळें उदक रस्त्या वयल्यान वयता. ही परिस्थिती मडकयची आसा. सो ही खंय तरी बदल जावपाक जाय अशें आमी म्हणटा. म्हणजे आज तरी लोकांक खंय तरी वेवस्थीत सुखसोयी मेळटले जाल्यार हे गटार तरी वेवस्थीत आसपाक जाय. आनी हें तर जायना जाल्यार आमी येणाऱ्या काळान विचार करपाक जाय आमी खंयचे दिशेन वयतात ते. म्हणजे आज मडकय मतदारसंघान सगळे गटर आनी सगळे रिटेनिंग वॉलूच जाले म्हणटा पूण गटरूय सारके ना आनी रिटेनिंग वॉलूय सारके ना आनी गटरूय सारके ना अशी परिस्थिती आसा. हें जावपाक जाय. ताका लागून सगळे आमी सरकारा कडेन मागता हेजेर योग्य लक्ष घालचें. केली PWD केली पंचायती केली कोण काय एक्शन घेना. तुम्ही पंच काय घेणार काय पंच म्हणटा म्हाका कर आपूण पयशे दिता. हांगसर पंचायत एक म्हणजे हांगसर वेदार मुद्दो येता आनी ह्यो गटर पळय आहा थंयच्यान उदक टँकर जावपाक जायना आनी वेदांनी सगळो रस्तो सगळो बुडटा आनी आमची घरां सुद्दां तेकता. सरपंच सांगल्या न्ही कांयच एक्शन घेयना. कुरकुटा हांगसर सुद्दां कांयच करिना. कितले वर्सां जालीं सादारण जाता? जवळ जवळ 5 वर्सां जालीं. बॉल निवडून घेस तर हे असेच करता. कांयच करिना काम करना. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयकारांचे अधिकार राखून दवरपी पोगो बील येता त्या विधानसभा अधिवेशनात मांडटले. सगळ्या आमदारांनी ताका तेंको दिवचो. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो वेंचून आयिल्लो एकमेव उमेदवार विरेश बोरकारान मागला. पोगो बिला बरोबरच आनीक 2 थाराव घातल्यात. बांबोळे खुर्सा कडेन नॅशनल हायवेचेर व्हेहिक्युलर ओव्हरब्रिज बांदचो. दुसरो गोवा शिपयार्डात गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवच्यो. सगळ्या आमदारांनी गोंयकारांचे हित मतींत घेवन ह्या बिलाक आनी थारावाक तेंको दिवचो. विरेश बोरकारान सांगलें. 3 वर्सां जालीं आमी ह्या बिला फाटल्यान परत एसेंब्लीन मांडा म्हणून सांगलें मात खंयच्याच आमदारान ते एसेंब्लीन मारूंक ना. आनी जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो हांव पयलो आमदार आसा जो निवडून येयलो आनी पयल्याच एसेंब्ली सेशनान जेन्ना हांव निवडून भायर येयलो तेन्नाच सांगलेलें की आमी पयल्याच एसेंब्ली सेशनान आमचे पर्सन ऑफ लोन अर्जंट बील हे मांडटले टेबल करतले इंट्रोड्यूस करतले म्हणून. आनी हो जो आमच्यांनी प्रॉमीस केल्लो तो आयज आमी प्रॉमीस निभयता आनी ते
एसेंब्लीन मांडटा. हांव सगळ्या आमदारांक 40 आमदार जे आसा तांकां आमदारांक रिक्वेस्ट करता, तुमी सगळे आमदारांनी ह्या बिलान पळोवचें आनी गोंयकारांचो रायट आसा तो प्रोटेक्ट करपाक सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. आमचो बांबोळी खुर्सा कडेन तुमी पळयता आसतले, बांबोळी खुर्सा कडेन जो हायवे आसा तो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा, सानंद्रे मतदारसंघात पडटा. हो हायवे नॅशनल हायवे आसा, ते नॅशनल हायवेचेर आयज तुमी पळयता क्रॉसिंगाक खूब त्रास जाता. बांबोळी खुर्स जावं आमची नर्सिंग हॉस्पिटल आसा, मिलिटरी आसा थंय, आनी गोमेको आसा, सकयल आमची बांबोळी ओल्ड बांबोळी विलेज आसा, आनी हांगा क्रॉसिंग करपाक खूब प्रॉब्लेम जाता आनी थंय खुबशे एक्सिडेंटूय जावपाचे डेंजर आसा. सो हांगा आमी एक ओव्हरब्रीज जावचो म्हणून एक रेजोल्युशन घातला. IPB आसा थंय, FDA आसा. सो हांगा एक ओव्हरब्रीज जावचो, हो व्हेहिक्युलर ओव्हरब्रीज जावचो क्रॉसिंगाक लागून म्हणून आमी हें रेजोल्युशन घालता. आनी मागता सरकारा कडेन आनी बाकीचे जे आमदार आसात तेंच्यांनी ह्या रेजोल्युशनाक सपोर्ट करचो. तशेंच हांवें हें रेजोल्युशन घातलेलें आसा तें म्हणजे आमच्या गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाचें, जे पर्सन ऑफ नोन ओरिजिन आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाचें. ह्या जे गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान तितूनय हांव मागता आमदारां कडेन आनी आमच्या प्रत्येक गोंयकारां कडेन मागता की हितून सपोर्ट करचो, कारण कितलीशीं आमची कामां आसा ती आयज गोंयकारांक मेळून भायल्यांक वयता आनी खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय. आनी हेका लागून गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स. या सप्तकाच्या शेवटाक हवामान अस्थिर उरतले. गसगसून पावस पडूं येता. हवामान खात्यान सादूरताय बाळगुपाची सुचोवणी दिल्या. पणजेत ह्या मोसमात बरोच पावस पडलो. काल राजधानीत सगळ्यात चड म्हटल्यार 11 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली, जाल्यार सांगे 1 सेंटीमीटर पावस पडलो. हेर वाठारांनी 5 सेंटीमीटराच्या वयर पावसाची नोंद जाली. सेगीत पडपी पावसाक लागून चडावत तापमानात 700 परस 4 डिग्रीन उणाव जावन 25 डिग्री जाले. आयचे चडावत आनी उणे तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. खवदळिल्ल्या दर्याक लागून 4 जुलया मेरेन नुस्तेकारांक दर्यांत वचचें न्हय अशें सुचयलां. ह्या सप्तकाचे अखेरेक नेटाचो पावस. 4 ते 5 जुलयाक घोग्यांनी पावस. आयचे चडावत आनी उणे तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस. 4 तारखे मेरेन नुस्तेकारांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.